This program is presented by Department of Information and Publicity, Government of Goa. नमस्कार. चवथी निमताच्या ह्या खास कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. चवथ जशी लागीं पावता आमकां सगळे कडेन वेगळें वातावरण एक पळोवपाक मेळटा. सगळे कडेन घुमटाची तयारी आसता. त्याच बरोबर चवथीचें वातावरण असल्या कारणान वेगवेगळे चवथीची तयारी सगळे कडेन चालू आसतना आमकां दिश्टी पडटा. आमी आयज आयल्या उसगांव हांगासर येवपाचें कारण इतलेंच की आमी फाटल्या वर्सा जेन्ना रिसर्च करताले त्या वेळेचें आमकां कळ्ळें की महाराष्ट्रान खंय टिश्यू पेपराचे गणपती केल्यात, तशेंच फुलांचे गणपती काही कडेन पळयले आमी. पूण ह्या वर्सा आमी गोंयांत जाणून घेवपाचे प्रयत्न केले की हांगासर गोंयांत कितें तशें वेगळ्या प्रकारचे गणपतीच्यो मुर्त्यो पुजतात काय कितें. तेन्ना आमकां कळ्ळें की उसगांव हांगासर एक फामील आसा, थंय गणपती पुजतात जो वेगळो गणपती आसा. पळोवया तेंची स्टोरी कितें आसा ती. आमचो कागदाचो गणपती उसगांवान फक्त एकूच आहा. जवळ जवळ आमच्या आतां 3 पिढयो सोंपल्यो तेन्नाच्यान आमचो कागदाचो गणपती आसा. जवळ जवळ आमचे 44 सुमार पानां येता. आमी ताका आतां पानां म्हणटा, पयलीं आमचे जाणटे तांकां पसणी म्हणटाले. प्रभू आनी देसाय मेळून कुटुंब एकूच आमचें. पुजेक लावपाचो एका कुटुंबान, मागीर माठोळी बांदपाची एका कुटुंबान, पावपाचो एका कुटुंबान, अशें प्रत्येकाक आमचे ते हें करून वांटे करून दिल्ले आहा. आनी परंपरेनुसार आमचें तें चलत आसा आनी ती परंपरा आमची चालू आहा. आनी वाड्यार आमच्या कोणागेरूच गणपती प्रभू कुटुंबीय आनी देसाय कुटुंबीय पुजिना. आमची पयलीं आमी 1.5 दीस आसतालो, 5 दीस आसतालो, 7 दीस आसतालो, 9 दीस. आनी 14 वर्सां जालीं आमी जेन्ना देवूळ नवीन उबारलें तेन्नाच्यान आमी 5 दीस गणपती हो वार्शीक केलो. आनी आतां वर्श पद्दती प्रमाणे 5व्या वर्सा आमी 14 वर्सांनी 5-5 दीस आमी तो दवरता. विसर्जन आमचें जेन्ना आमी 5व्या दिसा जेन्ना विसर्जन करपाक आसता तेन्ना आमचो गणपती आमी थंयसरलो जेन्ना हालयता आनी जेन्ना गणपती विसर्जनाक जेन्ना व्हरता तेन्ना आमची भायर तुळस आहा, त्या तुळशीन व्हरून तो आमी तेजें विसर्जन करप. तो आमी तसोच दवरता आनी मागीर केन्नाय आमकां एक हें आसा तेन्ना आमी खंयच्या उदकान ताका व्हरून सोडटा. आमी खुद्द अंबा भवानी कोल्हापूरचे, थंयच्यान आमी कांय कारणास्तव हांगा येयले. 5 भावाचें कुटुंब येतना हांगा आयले. चलून येता आसतना वाटेक चवथ मेळ्ळी. कश्टी म्हणटा थंय पावल्ले आनी थंयसर चवथी दिसा तांकां थंय चवथ करची पडली, कारण तो दीस गेलो जाल्यार चवथ मेळना. ताका लागून तेंच्यांनी थंयसर कश्टीच्या झाडा पानां सगळे बसले. थंयसर 4 तरांची भाजी तेंच्यांनी एक केली. थंयसर भाजी ती शिजयली. आनी आतां गणपती खंयचो, तर गणपती कोणी तरी आपल्याक बोल्सांतले खंयचे कागज काडले आनी ते कश्टीच्या झाडा कडेन थंयसर पुजलें. आनी मागीर थंयसर तेंच्यांनी भाजी बिजीचो नैवेद्य बी सगळो करून दाखयलो आनी थंयच्यान मागीर ते चवथ करून वाटेक ते येयले. हांगासर जेन्ना पावले तेन्ना मागीर हांगासर हें सगळ्यांनी मेळून एक देवूळ उबारलें. ल्हानशें देवूळ आसलें आमचें मातयेचें, चिरे रावन मातये बारीकशें देवूळ आसलें आनी तितून आमी गणपती आमचो सगळ्यांचो पुजताले. तोय बी कागदाचो. सुरवातीक जो गणपती थंय पेपराचो तेंचो गणपती करतालो तो वेगळोच कलाकार आसलो, दुसरो कलाकार आसलो. पयलीं आमी देवूळ बांदच्या पयलीं आमचो गांवचोच एकटो, आमी ताका भाऊ नाट्यकार म्हणटाले, तो गणपती पयलीं करतालो. आनी तो करता आसतना गणपती ताका आमी पयलीं आमचे जाणटे लोक जे आसा हात दिवन आमी गणपती घेताले. कागदाचो गणपती जेन्ना तो भाऊ नाट्यकार जेन्ना करतालो तेन्ना तांकां दिसलें की आपणाक भात नाका. तेन्ना तेणी तांचे कडेन प्रस्ताव हाडलो की गणपतीक पयशे दिया.
आमी तो प्रस्ताव हांगा चौगा मुखार मांडलो आनी आमी ते पयशे दिवपाचे केले. तेन्ना 500 रुपया, जवळ जवळ 20-25 वर्सां पयलीं 500 रुपया म्हणजे ते खूब जाताले. आनी मागीर कितें जालें, तो जाणटो जालो, तो भाऊ नाटककार म्हणटा तो मेलो. मागीर गोकुळदास नाटकाचो चलो करतालो. काही तेंपान आमकां दिसलें की एक आमचें देवूळ जें आहा पयलींचें तें मातशें ल्हान आसा आनी मातयेचें आनी अशेंच आहा, सादें कौलाचें आहा. तेन्ना तें एक बांदपाचो ठराव घेवया अशें म्हणून हांवें कमिटीक सांगलें. जेन्ना देवूळ जेन्ना आतां 14 वर्सां जालीं आमी देवूळ बांदल्या, तेन्ना 14 वर्सांनी जेन्ना देवूळ आमी जेन्ना बांदलें नवीन, तेन्ना आमकां दिसलें की एक मुर्ती आमकां बरी आसची अशें आमकां दिसलें. तेन्ना तेणी आमकां सांगलें की देवूळ तुमचें बरें जाल्लें आहा, तेन्ना आपणाक कडेन हें जावपाक मातशें मुश्कील. तुमचें देवूळ बरें जालां, गणपतीची मुर्ती आपल्याक बरें जायना, तेन्ना तुमी खंय तरी दुसरे कडेन दिवपाक आपल्याक ऑब्जेक्शन ना. तेन्ना तेका हांवें सांगलें, जर तुजें स्वता जाण जर तुजें ऑब्जेक्शन ना, गणपती करपी तुमी, तुमच्या जर मनान ना जाल्यार तूं आमकां सांग कितें आमी दुसऱ्याक कोणाक दिवपाक जाय जाल्यार. आनी त्या प्रमाणे आमी दुसऱ्याक ऑर्डर दिवपाचें तेज्या उतरा प्रमाणे हें केलें. आनी त्या प्रमाणे हांवें देवा कडेन गेलें, आमी प्रसाद बी घेतले, भटाकूय आमच्या विचारलें, पुरोहिताक विचारलें. पुरोहितान सांगलें आमकां कांय हरकत ना जाता, पूण तेणी तुमकां एक श्रीफळ उखलासून दिवपाचें आनी तें व्हरोन तुमी तो जो दुसरो गणपती करपाचो आहा ताका तुमी दिवपाचो. जे आमचे तुळशीदास प्रभू जे आसा कळ्ळें, सो तेंच्यांनी येवन बाबा कडेन एप्रोच केलो. बाबा सद्या आमच्या ना आसा, पण तेणी बाबा कडेन येवन अप्रोच केलो की आमकां अशी पेपराची मुर्ती जाय आसा. सो बाबान आमच्या सुरवात केली हो पेपराचो गणपती करपाक. तो जवळ जवळ म्हयनोभर घेतालो तो गणपती करपाक आनी मन लावन तो गणपती करतालो, पेपराचो गणपती. सो खूब यादी आहा ह्या पेपराच्या गणपतीच्या फाटल्यान. सॉरी अशें कट करा, सेंटिमेंटल जालो. खूब अशी मेहनत आमच्या बाबान त्या गणपती करपाक घेतली आनी खूब मन लावन करतालो. तेका पॉलिश करप, हें करप, तो प्रोसेस तेजे कडसूनूच हांव शिकला आनी तेणीच तो म्हाका शिकयला कसो गणपती करपाचो कितें तो. तानाजी म्हणटा तो गणपती करता आनी खरो वेवस्थितशीर आनी बरे गणपती आमकां म्हणजे कागदाचो गणपती आनी मातयेचो गणपती हेजो फरक कांयच कळना. सामको हुबेहूब आमकां तो गणपती हाडून दिता. आमच्यो टोटल 260 सुमार मुर्त्यो आसता. भितून एक ही गांवकार वाड्यावयली पेपराची मुर्ती आसता आनी सार्वजनीक मुर्त्यो आसता. श्री गणेशा म्हणटा ती आमची पेपराच्या गणपतीन जाता. रद्दी पेपर जो येता तो कुसोंक घालप, भितून अरेबीक गम म्हणजे जे काजींचे जो गम येता, नॅचरल गम, तो भितून मिक्स करप आनी प्लस थोडी पावडर हेजी चॉक पावडर, हितून ते हेजें मिश्रण तयार करप आनी तेज्या नंतर मागीर ते केल्याच्या नंतर मागीर ताका ते एप्लाय करप. असो हो प्रोसेस आहा पेपराच्या गणपतीचो. आतां पावसाचे दीस आसा, तुमी जर तो गणपती आतां करपाक घेतलो न्हू, तो तुमकां पॉसिबल ना करपाक. तो गणपती सुरवातीक मे म्हयन्यान नाल्यार हें पडलेलो आसता पळय तेन्नाच तो गणपती करप कळ्ळें, पॉसिबल ना. कित्याक तो आतां जर तुमी करपाक गेलो जाल्यार तो सुकपाक ना. मातयेच्यो जे मुर्ती करता तांकां गव्हर्मेंट पर मुर्ती 200 रुपया अशी सबसिडी प्रोवायड करता कळ्ळें. 250 मुर्त्यांचे आमकां सबसिडी आमी घेता गव्हर्मेंटाक, गोवा हँडीक्राफ्टा कडसून.
आमी 5-6 जाण सुमार आसा. हांव आसा, म्हाजी बायल आसा, भुरगीं मातशी हेल्प ल्हान आसा, हेल्प तेंचो सुद्दां हेल्प एक लागता. आनी 4-5 जाण कामगार आसा. शाडू मातयेच्यो मुर्त्यो सुद्दां आमी आमच्या शाळेन ह्या फावटी केल्ल्या. कळ्ळें. एक्चुली ती माती फिनिशिंगाक बरी येता, वेरेज आमची जी माती आहा तितून आमी शेतांतसून हाडलेली माती आसता ती तितून गुणे आसता, मातशें स्ट्रगल करचें पडटा तें हें करपाक. पण तितून सुद्दां आमी तितले जस्टीस दिवपाचो प्रयत्न करता. म्हाजी तीव्र इच्छा आहा म्हाजे दोग जाण चेडा तेंच्यांनी हें जें ट्रेडिशन आहा जें म्हाज्या बापायन कंटिन्यू केलें, हांवें कंटिन्यू केलां आनी म्हाज्या आज्या पणज्यांनी ते बीन ट्राय करताले. कुंभार काम म्हण कसलें म्हणजे आमचें ट्रेडिशनल मातयेचें काम आसा न्हू तें तेंच्यांनी बी हात घालचो असो म्हाजें तीव्र इच्छा आसा.